नमस्कार गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। भारत पाकिस्तान युद्धबंदीचेर सहमत। परराष्ट्र मंत्रालयान केली युद्धबंदीची घोषणा। अमेरिकन केली यशस्वी मध्यस्थी। फुडाराक दहशतवादी हल्लो जाल्यार युद्ध मानून करतले कारवाय। भारताची पाकिस्तानाक शिटकावणी। ब्रह्मोस आनी S-400 डिफेन्स सिस्टम नष्ट करपाचो पाकिस्तानाचो दावो पुरायेन फट। कर्नल सोफिया कुरेशीची पत्रकार परिशदेन माहिती। शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीचो अहवाल समितीन 5 दिसांनी केलो सादर। आदले पुलीस अधीक्षक उपअधीक्षक जिल्लोधिकारी देवस्थान समिती आनी पुलीस निरीक्षका सयत पंचायत आसा जापसालदार। सरकार दोशींचेर कितें करता कारवाय हाचेर सगळ्यांचें लक्ष। आराडी पर्रा गुन्यांव फाटेची दाड। नायजेरियन नागरिकाक केली अटक। 1.64 कोटींचे ड्रग्स जप्त। फुडलो तपास सुरू। चाणेमळ कस्टी सांग्यार चिरे खणी कुशीक पेटलो मोठो उजो। केमिकल वेस्ट आनी बॅरेलांच्या डिगाक लागून उजो हिसपा भायर वाडलो। उजार नियंत्रण हाडपाचे यत्न सुरू। दारग्या तांबडी सुर्ला घरांत रिगलो बिबटो। बिबट्याचो मांजराचेर हल्ल्याचो यत्न। सुदैवान संतोष चारी वाटावलो। भारत आनी पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा केल्या। परराष्ट्र मंत्रालयान हे विशीं पत्रकार परिशद घेवन माहिती दिल्या। अमेरिकेच्या मध्यस्थी खाला काल राती जाल्ले चर्चे उपरांत तात्काळ आनी पुराय युद्धबंदी करपाक दोनूय देश राजी जाल्यात। अमेरिकेचो राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हाणें हे विशीं ट्वीट केला। दुसरे वटेन फुडाराक दहशतवादी हल्लो जालो जाल्यार तो युद्धाचो गुन्यांव समजून कारवाय करतले अशी शिटकावणी भारतान पाकिस्तानाक दिल्या। भारत आणि पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा केल्या। परराष्ट्र मंत्रालयान हे विशीं पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली। अमेरिकेच्या मध्यस्थीखाला काल राती जाल्ले चर्चे उपरांत तात्काळ आणि पुराय युद्धबंदी करपाक दोनूय देश राजी जाल्यात। दुसरे वटेन भविष्यात भारताचेर एकाद्रो दहशतवादी हल्लो जालो जाल्यार तो युद्धाचो इशारो समजून कारवाय करतले अशी शिटकावणी भारतान पाकिस्तानाक दिल्या। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. फाटल्या 2 दिसांसावन सुरू आशिल्ल्या पाकिस्तानाच्या हवाई हल्ल्यांक भारतान खर प्रत्युत्तर दिल्या उपरांत पाकिस्तानाक निमणी जाग आयली। पाकिस्तानाचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार हांणी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो हांकां फोन करून मध्यस्थी करपाची विनवणी केल्ली। ते उपरांत अमेरिकेन दोनूय देशांकडेन उलोवन यशस्वी मध्यस्थी केली। अमेरिकेच्या मध्यस्थी उपरांत दोनूय देशांनी युद्धबंदीचेर सहमती दाखयत युद्धबंदीची घोषणा केल्या। युद्धबंदी जाल्ली असली तरी भारतान या युद्धात पाकिस्तानाक नाकापुरो करून सोडल्या। भारताचे राफेल फायटर जेट आणि S-400 ट्राइम मिसाइल डिफेन्स सिस्टमान या युद्धात महत्वाची भूमिका पार पाडली। फ्रान्स वांगडा राफेल फायटर जेट विकती घेवपाची कबलात जाव वा रशियेकडल्यान S-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टम या दोनूय करारान भारताचे आदले संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी महत्वाची भूमिका पार पाडिल्ली। केंद्रीय संरक्षण मंत्री म्हणून तांणी जे काम केला ताका तोड ना। रशियेकडल्यान ही मिसाइल डिफेन्स सिस्टम विकती घेवपाक अमेरिका आणि युरोपाचो खर विरोध आशिल्लो, पण तेन्नाचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी हातूंतल्यान मार्ग काढून ही मिसाइल डिफेन्स सिस्टम विकती घेतली। आज राफेल आणि S-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टमान युद्धाच्या वेळार
महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. पाकिस्तानाआड S-400 मिसाईल डिफेन्स सिस्टम आणि राफेल फायटर विमानांनी जी कामगिरी करून दाखयल्या ती पळयली की आदले संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हांची याद आयले बगर रावना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आराडी पर्रा गुन्ह्या फट्यान धाड घातली. नंद्या लुगो अबासिली या नायजेरियन नागरिकाक अटक केली. ताजे कडल्यान सुमार 1.64 कोटींचे ड्रग्स जप्त केले. हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याची गुन्ह्या फाट्याचो पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान म्हायती दिली. गोंयांत सध्या घोळे वखदांची तस्करी करपी प्रकरणांनी बरीच वाड जाल्या. शुक्रारा राती गुन्ह्या फाट्यान आराडी पर्रा धाड घालून एका नायजेरियन नागरिकाक अटक केली. हो नायजेरियन नागरीक 28 एप्रिलाक गोंयांत आयिल्लो. आराडी पर्रा एका भाड्याच्या कुडीत तो रावतालो. वेगवेगळ्या घोळे वखदांची तस्करी करता म्हूण तेलंगणा पुलिशेच्या गुन्ह्या फाट्यान गोंय पुलिशेच्या गुन्ह्या फाट्याक हे विशीं म्हायती दिल्ली. ते प्रमाण गुन्ह्या फाट्यान सापळो रचून ताचे कुडीचेर धाड घाली. 60 ग्राम कोकेन, 99 ग्राम ब्रॉन हिरोईन, 1.123 ग्राम एक्स्टसी, 19 ग्राम क्रिस्टल MDMA तसेच 70,000 कॅश जप्त केले. ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज इसमें ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व पाए जाते हैं. तो ऐसा ही इसी ट्रेंड के चलते हुए का लेकर हमको एक इंस्टेंस मिला इसका. ये एक नाइजीरियन नेशनल है जिसका नाम है नानिए लुगो अबासिली. 23 ईयर्स ओल्ड नाइजीरियन है. ही हैड कम ऑन स्टूडेंट वीज़ा और ये इसकी प्रमाइसेस थी अराड़ी पर्रा में. तो वहाँ हमने रेड की क्राइम ब्रांच की टीम में और वहाँ पे कहाँ पे सर अराड़ी पर्रा तो वहाँ पे रेड की गई और वहाँ पे डिफरेंट टाइम्स के रेड ड्रग्स हमको मिले. तो उसमें मैं बताता हूँ कि सबसे पहले 2400 एक्सटेसी की टैबलेट्स मिली, 2400 जो कि 1123 ग्राम होती है क्वान्टिटी, उसको मेजर किया जाए. 7 ग्राम कोकेन, 99 ग्राम हेरोइन और 19 ग्राम क्रिस्टल MDMA. तो ये पूरी इसकी ड्रग की मार्केट वैल्यू मिला के 1.65 करोड़ के लेवल हुआ. तो ये नाइजीरियन नेशनल इसको अरेस्ट किया गया और FIR दर्ज की गई. इसमें FIR बनी है 21B and 22C ऑफ NDPS एक्ट का केस. और जो क्राइम ब्रांच की टीम जिसने रेड की थी उसमें वीरू कावलेकर, लक्ष्य आमोदकर, तुषार लौकीकर, प्रतीक्षा प्रगति मलिक, LPSI. तो ये सारा हमारा स्टाफ इन्वॉल्व था और काफ़ी इन्होंने अच्छे से वेल प्लान तरीके से रेड की. और इसमें हमको जो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो हमारे साथ की थी वो थी तेलंगाना एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो. उन्होंने इंटेलिजेंस शेयर किया और उसके बेसिस पे हमने इस रेड को अंजाम दिया. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगाव जात्रेन जाल्ले चेंगराचेंगरीन महसूल सचिव संदीप जॅकीस हांच्या फुडारपणाखाला चौकशी समितीन निमणे 5 दिसांनी आपलो अहवाल सरकाराक सादर केलो. ह्या अहवाला प्रमाण आदले पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, आदले उपअधीक्षक जिव्बा दळवी, उत्तर गोंयची आदली जिल्लोधिकारी स्नेहा गीते, देवस्थान समिती, आदले दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी भीमनाथ खोर्जुवेकर, आदले पोलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर आनी थळावी पंचायत जापसालदार आसा. सरकार आतां दोशींचेर कितें कारवाय करता हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. आयज लयराई जात्रा जी 2 तारखेक आसली आणि जो इन्सिडंट जाल्लो 2 म्हणजे फातोड्डेर जाल्लो तो 3 तारखेक आणि आयज आमी आसा 10 तारखेक. जवळ 8 दीस जाले तो इन्सिडंट जो जाल्लो, स्टॅम्पेड जे जाल्ले तितून जवळ 6-7 जाणां लोकांचो, गोंयकारांचो आमचो जीव गेल्लो आणि जवळ 20-25 लोक अजूनय इंजर्ड आसा. ते GMCन आसा, कोण हाजीलोन आसा, कोण बिचोले हॉस्पिटलान आसा. हे जो इन्सिडंट जालो त्याच्या उपरांत आमचो CM गेलो थंयसर शिरगांवा, समितीक घेतलो, आपूण गेलो, ऑफिशियल घेतलो आणि थंयसर एक कमिटी अपॉइंट केली. इमिजिएट कमिटी अपॉइंट केली की हो इन्सिडंट कित्या खातीर घडलो, तो कोणाची चूक मूक आसा हे कळपाक जाय म्हणून कमिटी अपॉइंट केली. आणि ती कमिटी सांगले की दुसऱ्या दिसा रिपोर्ट दितलो म्हणून. पण कमिटीन म्हाका सांगले की आमकां 2-3 दीस लागतले हो रिपोर्ट दिवपाक. त्या प्रमाणे आयज जशें सोशल मिडियाचेर एक ब्रेकिंग न्यूज येयल्लो आसा की सर्टन कोण लोक जे ऑफिशियल कोण आसा पळय ते गिल्टी आसा भितून आणि तेंचेर एक्शन जावपाक जाय कितें आसा ते CMच्या हितून देखरेखीन जावपाक जाय म्हणून. पण आमचो पक्ष गोवा फॉरवर्ड पार्टी ह्या प्रकरणाचेर बारीक नजर धरून आसले आणि की आमच्या लोकांक जो जीव गेल्लो आसा आणि जे कोण हॉस्पिटलान आसा तांकां न्याय कसो मेळपाक जाय हेजेर आमी सातत्यान हेजे फॉलोअप करीत. पण आमकां आमच्या सोर्सीसा प्रमाणे कळोन चुकलेलें आसा की जे कमिटीन जो इन्क्वायरी कमिटी आसली त्यांच्यानी जो कोणाचे नावां दिल्ली आणि जे पण मिडियाचेर सोशल मिडियाचेर एक ब्रेकिंग न्यूज येता, एक वर्तमानपत्रांत जे दिल्लेले आसा
तितून काही ऑफिसर्स आसा जे हाय लेवल ऑफिसर्स आसा तेंची नांवां दिल्लेली आसा. पण आमकां भितरल्यान अशें कळटा की हे हाय लेवल जे ऑफिसर जे आसा पळय, जे IPS आसा, IS आसा, हांकां खंयसर तरी वाचोवपाचो खंयसर तरी एक षडयंत्र चालू आसा. आणि हे षडयंत्र अशें चालू आसा कारण हेंचेच कोण तरी जे सरकार प्रशासनान जे पळय प्रशासक चलयता पळय तेंचेच कोण तरी सोयरे धायरे काय कोण क्लोज फ्रेंड्स अशे कोण तरी हितून वावुरता की तांकां कशें तरी बरे भशेन तांकां ह्या प्रकरणांचेर सायटीक दवरपाक. म्हणून आमचे हेचेर बारीक नजर आसा. जेन्ना पळय सरकार सांगीत किंवा CM सांगीत की थंयसर द्रोण आसलेले, थंयसर रातचे द्रोण पावत म्हणून आमकां म्हायती प्रमाणे थंयसर द्रोण बीन कांयच नासले थंयसर. आनी कोणाचो फॉल्ट आसा पळय ताका एक्शन ही जावपाकूच जाय. चांडेमळ कस्टी सांग्यार चिरेखणी कुशीक मोठो उजो पेटलो. केमिकल वेस्ट आनी बॅरेलांचो ढीग मारून दवरिल्लो. ह्या ढिगाकूच हो उजो लागलो. उजो कसो लागलो तें मात कळपाक मार्ग ना. उज्याचे घडणुके उपरांत कुडचडेचे उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारल्या. उजो नियंत्रणांत हाडपाचे यत्न सुरू आसात, मात उजो अजूनय नियंत्रणांत आयिल्लो ना. आयज खंय तरी कश्टी मोठे उजो लागलेलो आसा आनी तुमगेले 2 गाडी थंय आसा. सद्या कितें आसा पोजिशन? सध्या पोजिशन अशें आहा ते गार्बेजी उजो चालूच आसा. सध्या कंट्रोल जावना. पण सरावंडींग सगळे आहा पळय लोकलांक कितें त्रास जावपा जायना अशें म्हणून आमी सरावंडींग सगळे कवर करून दवरला. कितलीशी एरिया उजो लागले ते? एरिया एक 500 मिटर आसतले. आनी कितेंशे डंप कितेंशे तूं प्लास्टीक रब्बर कितें आसा अशें तितलें? प्लास्टीक रब्बर सगळे मिक्स, सगळे टायप ऑफ गार्बेज. आनी तुमी गेले तेन्ना पयलीं चड मोटो लागलेलो काय? व्हडलो उजो पेट्टालो. कितल्या सुमार कॉल येयलो तुमकां? आमकां कॉल 1:20 येयल्ले. आमी जेन्ना हाफ एन वरान थंय पावले पयल्या उजो भरपूर पेट्टालो. मागीर आमी सरावंडींग आहा ते पयलीं कवर केलें. आनी म्हणल्यार आतां कॉल चालू आसल्यार कितली वेळ जाला? गाडी आनी एक आसा तुमची? 2 वर जाले कॉल चालू आसा अजूनय तरी पण चालू आसा. आयज जातले काबार अशें दिसता? ते सांगूंक शकना कित्याक डंप चड आहा. आनी उजो चालूच आसा? उजो चालूच आसा. लागीं लोकेलिटी बी आसा लोकांची? लोकेलिटी आसा लागीं. ते लोकेलिटी पावपाक नाका अशें म्हणून आमी सरावंडींग सगळें कवर केलें. म्हणटरी आतां ज्या जाग्यार उजो लागलो थंयच्यान घर कितलीशी पयस आसा? एक 150-200 मिटराची आसतली. आनी ती जी उजो लागलो तेजो धुंवर सगळो गांवां पसरला? हय सगळे गांवांक पसरला धुंवर. हातून तुमी कंट्रोल करपाक प्रयत्न करता? हय कंट्रोल केला आमी. फकत तो डंप मोठी आसा खणटी व्हडली त्या खणीक डंप आहा तेकाच चालू आहा उजो. कसली खणटी? चिऱ्याची खणटी. तेतून भितर उडयले हय आनी तेजो उजो लागलेलो असो. गोंयांत बिबटे गवे हांचो लोकवस्तींनी वावर वाडला. दिसान दीस एक घडणुको घडत आसा. आतां दारबांदोड्या धारग्या संतोष च्यारीच्या घरांत बिबटो रिगलो. बिबट्याच्या घरांतल्या माजराचेर हल्ल्याचो यत्न. सुदैवान माजर आनी थंयच बशिल्लो संतोष च्यारी वाटावलो. गोंयांत दिसान दीस रानटी जनावरां आनी तातूंत बिबटे आनी गवे हाचो लोकवस्तींतलो वावर वाडला. ताका कारणां वेगवेगळी आसात. अशीच एक घडणूक 2 दीस पयलीं धारबांदोड्या धारग्या घडल्या. घरांत रिगून बिबट्यान माजराचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो म्हूण संतोष च्यारीचो दावो. तो थंयच बशिल्लो. इतल्यान बिबटो घरांत रिगलो. बुधवारची सांजचो जवळ जवळ 9:15 रातच्या घरान खुर्चेर बसून बातमी कंपोज करतालो. इतल्यान म्हाजे फुडलें दार ओपन आसलें. इतल्यान बिबटो एकदम फुड्यान माजर बसली तेजेर झडप घातली आनी म्हाका पयलीं कांयच कळना. जेन्ना तेणी झडप घातली तेन्ना माजर सुटले आनी म्हाजे खुर्चे पोंदा आयले. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हो बिबट्यान तेजेर झडप घातली. तितल्यान हांव एकदम भियेल्या सारको जालो आनी तो पळपाची मानसिकता नासली तेजी. एकदम तेजी शिकार चुकल्या उपरांत तो आक्रमक जालो. इतल्यान हांवें उठलो आनी मागीर खुर्ची शेवटली तेन्ना तो पळलो. अशे तरेन हांगासर हे रानटी जनावरां जी आसा ती आपल्याक शिकार करपा खातीर लोकवस्तीन येवन घरान शिरता तेन्ना खूब जगपाक धोकोदायक जाल्ले आसा. तेज्या पयलीं अशेंच एक माजराचे बारीक पेट्याचेर तेणी 1 म्हयन्या पयलीं हल्लो केल्लो. पूण तो त्या हल्ल्यासून ते माजराचो सुटलो आसले ते सुटले. ते म्हाका अशें कळ्ळें की तेणी एक इतलें धारदार तेजे
नाकटां आसा ती तेजे फाटल्या पांयांक उरबाडलेली आनी सामके धारदार तेजो घावो जाल्लो अशें म्हाका नंतर कळोन येयलें की ह्यान पयलीं सुद्दां तेणी त्या माजराचेर हल्लो केल्लो आसूं येता. सो परत येवपाची शक्यता आनी अशे कारणान ही बिबट्याचो संचार ह्या गांवांत खूब जाल्लो आसा आनी ते परत येवपाची शक्यता आसा. तेन्ना हे वन खात्यान तेजेर कांय तरी उपाय करून तेर बंदोबस्त करचो अशें म्हाजी विनंती आसा. तांबडी सुर्ला हांगा आशिल्ले रावपी संतोष च्यारी हो गोमंतकाचो रिपोर्टर, हेच्या घरान कांय दिसा पयलीं रातचो बिबटो घरान भितर सरलो. संतोष च्यारी त्या टायमार बातमी टायप करताले आनी अंदाजे 8:30 ते 9:15 ह्या वेळार अचानक बिबटो माजराच्या फाटी लागलो आनी बिबटो फाटी लागलो तो पळोवन माजरां थेट घरान गेली आनी संतोष बसले ते खुर्चीचे पोंदा वचून माजरां बसली. त्याच वेळार संतोष च्यारी बातमी टायप करपाक बसले, ताका कांयच कळना आनी तेणें अचानक बिबट्याक पळयतकीर तो भिलो. भितकीर तेणें एक खुर्ची उखल्ली बिबट्याचेर मारपाक म्हणून, पूण बिबटो संतोष च्यारीचो अवतार पळोवन बिबट्यानूच पळ काडलो. सो संतोष च्यारी सद्या भिल्ल्या अवस्थेंत आसा आनी तेजे म्हायतीनुसार गेल्ले 1 म्हयनो पयलीं बिबट्यान ते गेल्या माजराचेर हल्लो केल्लो, पूण माजरान आपलो जीव वाचयलो. आनी संतोशान दिल्ले म्हायती प्रमाणे तेणें आजून पर्यंत कोणाकूच फॉरेस्टाक आजून कळयलें ना, कारण त्या एरियेन नेटवर्क ना, ताका लागून अजून पर्यंत फॉरेस्टांनी हेची दखल घेतली ना. सो संतोष च्यारी हांणी मागला की ह्या बिबट्याची बंदोबस्त करचो अशी मागणी संतोष च्यारीन अशी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. भारत पाकिस्तान युद्धाचे फाटभुंयेर पुराय देशांत भयाचें वातावरण आसलें. ह्या युद्धाक लागून पुराय देशांत हाय अलर्ट आसा. अशें आसतनाय पोरण्या गोंयाचे फामाद बासिलिको बॉम्ब जिजस चर्ची कडेन सुरक्षेची कसलीच उपाय येवजण केल्ली दिश्टी पडना. जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्तानात हवाई हल्ले करून दहशतवाद्यांचे 9 अड्डे नश्ट केल्ले. ते उपरांत दोनूय देशां मदीं तणाव वाडला. पाकिस्तान शिमेक लागून आशिल्ल्या जम्मू, पंजाब आनी राजस्थानात मोठ्या प्रमाणात हल्ले करीत आसात. पाकिस्तानाच्या हल्ल्याक लागून पुराय देशात हाय अलर्ट जारी केला. हे फाटभुंयेर गोंयांतूय 2 दीस पयलीं मॉक ड्रिलाचें आयोजन केल्लें, पूण उपरांत आतां सुरक्षेचे दृश्टीन मात कसलीच उपाय येवजण केल्ली दिश्टी पडना. पोरण्या गोंयच्या बेसिलिका बॉम्ब जिजस चर्चीन दर दिसा हजारांनी पर्यटक येतात, मात चर्च वाठारात सुरक्षेचे दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण हातीन घेतिल्ली दिश्टी पडना. फकत ASIचो एकूच सुरक्षा रक्षक चर्ची कडेन आसा. तो भितर येवपी पर्यटकांची तपासणी करिनात, तो तांकां असोच भितर सोडटा. हरशी तपासणी करिनासतना सोडल्यार समजूं येता, पूण सद्याक भारत पाकिस्ताना मदीं निर्माण जाल्ल्या तणावाचे फाटभुंयेर तरी सरकारान हे चर्ची लागसर सुरक्षा वाडोवपाक जाय आशिल्ली. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्या हांव जो आसा तो ओल्ड गोवा जी फामाद चर्च आसा बॉम्ब बेसिलिका चर्च, त्या चर्चीच्या भायर आसा आनी हांगासर जायते ट्युरिस्ट जे आसा ते येत आसात. मागीर जावं ते नॅशनल आसूं इंटरनॅशनल अशे दोनूय पद्दतीचे ट्युरिस्ट हांगासर मोठ्या प्रमाणात येतात. आयजूय आयिल्ले आसात आनी ते चालू येतात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की देशान सद्या हाय अलर्ट आसा. पाकिस्तान आमचेर एटॅक करीत आसा. आमी जे ऑपरेशन सिंदूर केले ते सिंदूर सक्सेसफूल जाल्या उपरांत पाकिस्तान चवथा आनी सबंद देशात हाय अलर्ट आसा. कितलीशीच एअरपोर्ट जे आसा ते बंद आसा 15 मे पर्यंत. आनी अशें आसतना गोंयचें हे एक फामाद अशें ट्युरिस्ट प्लेस. हांगासर फक्त इंडियन न्ही तर इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट हे मोठ्या प्रमाणात येतात. मात इतले आसून हांगासर आमी जर पळयत जाल्यार सेक्युरिटी म्हणटात ते खूब सामके मोठ्या प्रमाणात ते लॅप्सीस आमकां दिसून येतात. हांगासर जसो पुलीस फोर्स जाय, सेक्युरिटी फोर्स जाय तसो कांयच दिश्टी पडना. फाटल्यान फक्त म्हाजे तुमी जर पळयत जाल्यार ASIचो सेक्युरिटी पोस्ट एक हें आसा, बंकर आसा, थंय फक्त एक सेक्युरिटी पर्सनल आसा जो चेकूय करिना किंवा कांयच करिना. ताच्या उपरांत हांगासर ह्या आवाठान भितर जे लोकल पुलिसींग जाय आशिल्ले किंवा बाकीचे पुलीस जाय आशिल्ले ते कोणूच ना. फक्त 1 किंवा 2 होमगार्ड आमकां खंय तरी दिश्टी पडले. बट बाकी ज्या प्रमाणान एक स्ट्रॉंग सेक्युरिटी आतां तरी जाय आशिल्ली, ह्या दिसांनी तरी जाय आशिल्ली, कित्याक सद्या देश आमचो हाय अलर्टाचेर आसा. कितेंय घातपात जावपाक शकता, पाकिस्तान एटॅक करीत आसा. अशा परिस्थितीन हांगासर जी एक सेक्युरिटी जाय ती कांयच ना.
फाल्यां जर हांगा कितें अनटुवर्ड इन्सिडंट जालो, आमी जर पहलगाम जर पळयत जाल्यार पहलगाम अशीच स्थिती आशिल्ली, थंय कोणूच आर्मीचे तशे जवान नासले, सोल्जर नासले आनी म्हणून सुमार 20 मिनटां थंय सुशेगाद फायरिंग जाली. कितलेशेच जाण जे आसा 26 जाणांचो जीव गेलो आनी अशें म्हणटात की सुमार 20 मिनटां उपरांत थंय सेक्युरिटी फोर्स पावले किंवा आर्मीचे लोक पावले. सो हांगा आमी जर पळयत जाल्यार परिस्थिती तशीच आसा. जो सेक्युरिटी हांगासर जाय, खास करून पुलीस जाय, जावं लोकल पुलीस आसूं किंवा आमचे बाकीचे सुरक्षा यंत्रणा ज्यो आसात हांगासरल्यो स्टेटीचे ते आसूं, कोणाचोच पुलीस बंदोबस्त हांगासर ना. आनी जे ट्युरिस्ट येतात नॅशनल जावं इंटरनॅशनल ते डायरेक्ट भितर गेटीन वयतात, तांकां कोण चेकूय करिना. वांगडा ते सगळे आपल्यो बॅग घेवन वयतात, ते बॅगान कितें आसता, बाकी कितें गजाली आसता हें कोण चॅक करिना. आनी अशें आसतना हांगासर सगळी आमी म्हणपाक शकता की सुरक्षा किंवा हें आमी जेका सेक्युरिटी म्हणटा ती सामकी राम भरोसे आसा अशें आमी म्हणपाक शकता. सो सरकारान खंय तरी हें जें म्हत्वाचें फक्त होच न्ही, ओल्ड गोवा चर्चूच न्ही जाल्यार अशें आनिकूय बाकीच्या गोंयांत ज्यो म्हत्वाच्यो अशे ट्युरिस्ट स्पॉट आसात जंय मोठ्या प्रमाणात लोक येतात, थंय कडक बंदोबस्त जो करपाक जाय तो म्हाका दिसता अजून पर्यंत तसो जाल्लो ना. कारण हांगासर जर परिस्थिती पळयत जाल्यार ही अशी परिस्थिती आहा जी आमी तुमच्या पर्यंत हांगासर पावयल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वस्तुवाडो हर्मल वाठारांत बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 2 रशियन नागरिकांक पेडणे पुलिसांनी अटक केली. सद्याक भारत पाकिस्तानाचे गैररूच चालू आसा. ते फाटभुंयेर पेडणेचे पुलीस वस्तुवाडो हर्मला वाठारांत व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली. तपासणी वेळार रशियन नागरिकां कडेन योग्य ती कागदपत्रां नाशिल्लीं, देखून पुलिसांनी तांकां दोगांक अटक केली. हे आता आमी आता इंडिया पाकिस्तानाचे सध्या हे हॉस्टिलिटी चालू आसा न्ही, सो तेज्या खातीर आतां आमी सगळे कॉम्बिंग ऑपरेशन केलें. आनी हितून कॉम्बिंग ऑपरेशन आसा आमी तांचे पासपोर्ट आनी वॅलिडिटी, विजा गव्हर्मेंट आसा ती चॅक करता. चॅक करतना आमकां रँडम आमी सगळें चॅकींग करतले स्टाफ घेवन आमी. आनी तितून आमकां एक 2 जाणांचो मेळ्ळा विदाउट रशियन नॅशनल आनी तेकडे विजा त्यांची एक्सपायर जाला, स्टील डिवायस ते. सो आता त्यांनी फुडले कारवाई आमी चालू आसा आनी हितून आमी हाऊस ओनर बी आहा तेजेर आमी लिगल कारवाई घेतली. ओके सर, थँक्यू सर. थँक्यू. पणजी बस स्टँडा वयल्यान सिटी बशी चुकीच्या मार्गान भायर काडटात, ताका लागून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. कोणाचो जीव वच्चे पयलीं अधिकाऱ्यांनी संबंधिताचेर कारवाई करची अशी मागणी गोवा कॅनाचो निमंत्रक रोलंड मार्टिन्सान केल्या. हो पणजेचो कदंबा बस स्टँड. ह्या बस स्टँडार बशी भितर येवपाक आणि भायर वचपाक 2 वेगळे वाटो आसात. मात कांय सिटी बसवाले चुकीच्या मार्गान बशी भायर काडटात, ताका लागून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. 2018 वर्सा चुकीच्या दिकेन बस भितर घेतना बसीन धपको दिल्ल्यान 2 प्रवाशांक मरण आयिल्ले. परतून अशी वायट घडणूक घडचे पयलीं संबंधित अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालचे अशी मागणी गोवा कॅनाचो निमंत्रक रोलंड मार्टिन्सान केल्या. मिटिंगेन तो पॉयंट मांडलो प्लस डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट एनफोर्समेंट असिस्टंट डायरेक्टर कडेन आमी हो इशू मांडलो की मदीं जर कितें तांकां खबर आहा की ट्रॅफिक जॅम आसा बी ते सिटी बस जे बस स्टँडांतसून एक्झीट जावपाक जाय ते टर्न मारून परत ह्या सायडीन वे इन आहा तो वे आवट करता. हें इतलें डेंजरस आसा. कित्याक सांगता तुका की हांगा हो सारको जॅम एरिया सारको. ते म्हापशासून गाडी येता, मडगांवसून गाडी येता आनी खुबशे ट्युरिस्ट येतात. आतां ह्या पॉयंटार सडनली जर बस एक्झीट जाता फ्रॉम वे इन इट कॅन बी अ डिजास्टर. आनी रॉंग सायडीन हें रिजल्टंट इफेक्ट जो जाता ह्या बस स्टँडार 2018 जो रॉंग सायड बस एंट्री जाली, हांगा 2 जाण पॅसेंजर मेल्यात बस स्टँडार. सो आमी परत परत इशू कित्याक मांडटा, कित्याक खंय तरी एक सेफ्टी प्लॅन आसपाक जाय ह्या बस स्टँडार. आनी तो सेफ्टी प्लॅन कसो आसपाक जाय, इट शूड हॅव सायनेजीस आसपाक जाय. ताका एक्झीट एंट्री पॉयंटाचेर जे कॅमेरा आसा इट शूड बी वेल फोकस्ड आनी विकली तेजो रिपोर्ट जावपाक जाय. विकली जे वायलेशन्स आसता न्हू ते वायलेशन स्टडी करपाक जाय आनी ते प्रमाणे एक्शन प्लॅन शूड बी ड्रोन अप. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार. पर्वरी पुंडलीक नगरांत रस्त्या कुशीक कोयराचे ढीग वाडत आसा. थळाव्या पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. कोयर उडोवप्यांचेर पंचायतीन खर कारवाय करची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी.
सरकाराच्या स्वच्छ भारत आणि नितळ गोंय ह्या मोहिमेचो 12 बिरेस्तार जाल्ले स्पष्ट दिसून येता। परवरीच्या पुंडलीक नगरांत रस्त्याकुशी कोयराच्यो राशी वाडत आशिल्ल्यान थळाव्यांच्या भलायकीचे परिणाम जावपाक लागला। अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या वाठारांतले कांय थळावेच रस्त्याकुशी कोयर हाडून उडयता म्हूण थळावेच सांगतात। थळावी पंचायतीन ह्या कोयराच्या प्रश्नाचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचे म्हणणे। देखून थळावी पंचायतीन कोयर उडोवप्यांचो खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। फोन करके बोलेगा क्यों इधर का ही लोग है, वो बाहर का भी आता है कभी कभी, ऐसा बाइक में आता है, ऐसा उड़ाता है, फिर इधर का लोग भी ऐसा ही करते हैं। एक्चुअली डेली कचरा वाला घर के पास जाता है ना, उधर डालने का है ना, उधर तो डालता ही नहीं है, क्या करेगा। पर ये जो कचरा वाला आता है ना, वो सब वो लेके नहीं जाता है क्या? लेके जाते हैं, पाप बेचारे लोग सुबह से काम करते हैं ना, वो लोग का काम करते हैं, लेकिन ये लोग डस्टबिन में वो टाइम पे उठा सुबह उठ के डालता नहीं है, ऐसा ही जाता है फेंक के आता है। फिर वो डब्बा भी रखते हैं ना, वो लोग डब्बा में डालता नहीं। बाद में कुत्ते लोग क्या करते हैं, आता है ये देखो इतना प्लास्टिक ये हो गया करके। मतलब कब से है इधर अभी? मैं तो आके इधर 2 साल हो गया, 2 साल से मैं देख रही हूँ ऐसा ही है वो। हाँ, मतलब कचरे वाले लेके जाते हैं, फिर से लोग तो उसका काम करता है, लेकिन नीचे उड़ाते हैं ना, वो कुत्ता लोग लेके भागता है उधर रोड पे डालता है। हाँ। फिर वो कुत्ता को क्या समझता है, ये लोग को समझने का ना, हम लोग डस्टबिन में वो इसमें डालने का करके। सध्या आमी आसा तो पुंडलीक नगर परवरी हांगासर आसा आनी जर म्हाजे तुमी फाटल्यान पळयले जाल्यार हांगासर हो आख्खी जी म्हणजे लोकांची येवपा वचपाची जी वाट आसा म्हणजे जो रस्तो करून दवरला ताचेर सगळ्याक जर तुमी पळयले जाल्यार हांगासर तुमकां दिश्टी पडटा की कसो कचरो हांगासर लोकांनी उडयला। आनी पुंडलीक नगर जे परवरी हांगासर आसात आमी आनी हे जर तुमी पळयले जाल्यार सारकी गार्बेजीचे सारकी हांगासर म्हणजे लोकांनी रस्तो दवरूकूच ना, सगळी गार्बेज हाडून उडयल्या। हांगासर सायडीक जायती घरां आसात, जायती शॉपां आसात आनी आमी जेन्ना लोकां कडेन उलयली तेन्ना लोकांचें म्हणणें आसा की जे कचरेवाले असतात ते हांगासर येवन हे क्लीन करतात, पूण हांगासरले थळावे जे लोक आसात ते हांगासर हे सुद्दां दवरलेले आसा, तेंच्यांनी बकेट सुद्दां दवरलेले आसा, पूण तातून न उडयता हे खंय तरी लोक हाडटात, गाडयेंतल्यान हाडटात अशें शेवटून उडयतात। आमी जर मुखार पळयलें जाल्यार हांगासर जायते वेगवेगळो असो कचरो किंवा वोलो आसतलो किंवा सुको आसतलो कचरो जो आसा तो आमकां पळोवपाक मेळटा। त्याच प्रमाणे पिशवेन घालून जेवण हाडून उडयलेलें आमकां दिश्टी पडटा। जाल्यार हांगासर कुत्रे येतात ते खंय तरी म्हणजे ते वेगळे वेगळे करून उडयतात। जाल्यार हाचेर आमी जेन्ना थळाव्यां कडेन उलयले लोक हांगासर उलोवपाक सुद्दां भियेतात आनी आमी उलयनात म्हणटा जाल्यार लोकांनी सांगतना आमकां अशें सांगलें की हांगासरली जी पंचायत आसा ती हाचेर लक्ष घालिना। फाटलीं 2 वर्सां जालीं हे जे आसा ते अशेंच जायत आसता, कारण म्हटल्यार कचरेवाले येतात हांगासरले क्लीन करतात पूण लोक हाडटात रातचे हाडून हांगासर कचरो उडयतात, कारण कोणाक दिसपाक जायना म्हणून। जाल्यार हाचेर बेगिनाच बेगीन लक्ष घालपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वी। गोमंतक टुडे हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।